गोंयाक आनीक विमानतळाची गरज ना, दाबोळे आसा तोच पुरो. नौदळान जमीन दिवपाचें उतर पाळ्ळें जाल्यार दाबोळे विमानतळ फुडलीं 50 वर्सां पुरो म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन उलयलो. चिखले काँग्रेसीच्या सभेत लुईझीन आनी प्रतापसिंह राणे उलयले. मात प्रतापसिंह राणे दाबोळेचेच उलयता, मोपाचें कितें तो स्पश्ट उतर काडिना. नेवीन आमकां हे 12 एकर जमीन दिली आनी एक 12 एकर जमीन दुसरे वाटेन दिली आनी 3 एकर जमीन दिली जी तेणे आमकां दित म्हणली जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट 50 years बट फॉर 100 years. तुमचें ओपिनियन कितें, दाबोले जाय काय मोपा? दाबोली सद्या आसा ते करतीत तेन्ना. बीजेपीन पयलीं मायनिंग बंद केलें. आतां मोपा विमानतळ हाडून दाबोळेचेर पोट चलोवपी टॅक्सीवाल्यांचो धंदो सरकार बंद करूंक सोदता म्हूण लुईझीन उलयलो. पूण भस्मासुरान केला ते हे सरकारान गोंयच्या जनते मुखार केल्लें आहा. इलिगल मायनिंग बंद आनी उणे डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट 80,000 गोंयकार रस्त्यार. हे भस्मार हे कोण आयज उणे ह्या दाबोलीच्या एअरपोर्टाक 250 येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी आहा आनी एक 150 व्हाईट टॅक्सी आहा. अरे तुम्ही ते वाटेन 80,000 लोकांक रस्त्यार उडयले मायनिंग बंद करून. हिंगा आज थोडेशे गोंयकार ओरले की आपले पोट बताय. त्या टॅक्सीवाल्यांकूय तुम्ही रस्त्यार उडोवपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. बागा रिट्रीट हावजा भोंवतणीची दोंगर कापतल्या गुन्यांवकारांक साल्वार करता म्हणून WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकारा आड आमदार मायकलान पुलीस कागाळ करून जबानी दिवची, नाजाल्यार आपूण कागाळ करता. मायकलान जबानी तरी दिवची म्हणून मायकलाक राष्ट्रवादीच्या ट्रोजनान चॅलेंज दिल्या. बागा वाठारांतल्या हिस्ट्री शीटर गुन्यांवकारांच्या फाटल्यान खंय मायकल आसा म्हणून ट्रोजन उलयलो. तेणें ताबडतोब चीफ मिनिस्टराक बरोवचें, होल्ड द ज्युडिशियल इन्क्वायरी आनी सगळे ट्रूथ भायर घेवन. तेजे पयलें तेणें ताबडतोब फाल्यां he should lodge a complaint with an accomplice. He has charged him as an accomplice in this crime. Nothing less than this. And I give a next alternative to Michael. If he does not file a complaint within 24 hours, FIR, I am prepared to file an FIR provided Michael stands the witness and comes and gives a statement to the police station that he is an accomplice, he is shielding the criminal, and therefore the law is not taking action against him. This is a very serious charge. This is use of government machinery to protect and shield criminals. I tell Michael openly, if he does not have the courage, ताका कापासीदार ना इतले चोप ताका कापासीदार आपलो मिनिस्टरचे नाव सांगपाक काल सांगले तेणें. A man who has got vested interest in the Criminals Act becomes an accomplice in this crime. Michael has to prove it that he is involved in hill cutting. I can also say that Michael is involved in hill cutting. Yeah, and I had already asked for judicial inquiry. After we asking for judicial inquiry, he is coming out. तळे पुरून थंय मातयेची भर घाल्ल्यान फातोडेचे लोक चाळवल्यात. तळ्यान माती घालून ते सगळें पुरयलां. पावसाच्या दिसांनी दोंगरावेल्यान व्हांवते ते उदक तळ्यांनी भरून उरतालें. आतां ते घरांनी वतले म्हूण लोक भिल्यात. तळें कित्याक पुरयलां, कोणें पुरयलां, कोणाकूच खबर ना. लोकांनी SGPDA, कलेक्टर आनी टावन प्लॅनिंग खात्या कडेन पत्रव्यवहार करून जालो, कोणूच कानामनार घेना. फातोड्डेचे वॉर्ड नंबर 2तले तळे माती घालून पुरयला. भर रातचीच कित्याक घालतात काय म्हूण लोक दुबाव घेतात. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो खंय थंय नुस्त्याचें मार्केट बांदपाचो विचार आशिल्लो. त्या खातीर अख्खे तळेच कित्याक पुरयतात काय म्हूण लोकांक प्रश्न. वॉट वॉज डन इज तो नालो आसा पळय तो व्हडलो केलो, म्हणजे समजा 1 मीटर आशिल्लो तो 10 मीटर केलो आनी ताजे नंतर हें आतां फिलिंग सुरू केलें. आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा, SPDA लेटर केला, कलेक्टरा लेटर धाडला, टावन प्लॅनिंगा लेटर धाडला, बट नो बडी इज रिएक्टींग. कोणाकूच तें पडून गेलें ना. कोण करता तेंय खबर ना. आमच्या घरा कडेन ती सकल हरशींच नॉर्मली त्या सायडीन पावस पडलो जाल्यार इतले दिमेभर उदक जाता. पयलीं तो हे ल्हान आशिल्ले कारणान. आतां ऑफकोर्स तो व्हड केला, पूण हें सगळें फील केलां. जितलें पळय उदक ह्या तळ्यान साचतालें तें उदक सगळें 100% त्या सायडीन वतलें. Small kids are there. They are. I mean, see, later on we are going to affect it. Our kids are going to affect it. So nobody has been got. ते feeling कित्याक रातचेच कित्याक गेले तेणी. सो तुम्ही कोणाक विचारलं का म्हणते?
तळें कित्याक पुरयलां कोणें पुरयलां कोणूच सांगना. लोकांनी SGPDA कलेक्टर आनी टावन प्लॅनिंगा कडेन पत्र वेव्हार करून जालो. सगळेच कानार केस काडटात. मात फातोड्डेचो वॉर्ड नंबर 2 पावसान बुडोवपाची सरकारान वेवस्था केल्या इतली खरी. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.